विषय जो आसा हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या संदर्भान जे 2011 29 इन्स्पेक्टर जे अपॉइंट जाल्ले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान त्याच्या संदर्भान आयचो विषय आसा। आयज तेचेर खोलान उलयतना सांगपाक सोदता की जो अपॉइंटमेंट जाल्लो 2011 29 असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आनी काही आमी ITI घातल्या उपरांत काही मुद्दे आमकां गावल्ले की जवळ जवळ 8 जाणांक तितून ड्रायव्हिंग लायसन नासले ज्या दिसा जॉबाक एप्लाय केला त्या दिसा आनी बाकीचे जे पळय एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटी हा 29 जाणांच्यो तेचेरूय प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्ले। कारण ज्या गॅरेजींच्यो सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो त्यो काही गॅरेजी अस्तित्वान नासल्यो आनी एकूच मेजर म्हणटा 11 कितें सर्टिफिकेटी उजगांव मारुती गॅरेजीच्यो लायल्ल्यो जितून रेग्युलर आमी गाडयो कामाक व्हरपी म्हणून तेन्ना गाडयो कामाक व्हरतना एकूय मनीस थंय दिसनासलो। तेका लागून आमकां डावट निर्माण जावन मागीर आमी त्यो सगळे ITIच्या मार्फत पेपर घेवन 16 तारखेक 16/5/2011 विजिलन्सान ACB जो विजिलन्साचो एंटी करप्शन ब्युरो हांगा कंप्लेन केल्ली त्या वेळाचेर आनी FIR रजिस्टर करपाची मागणी केल्ली। मागीर सायमल्टेनियसली थोड्याच दिसान लेबर डिपार्टमेंट ह्या लेबर डिपार्टमेंटान ITI मागलेले की कितल्यो गॅरेजी तुतल्यो रजिस्टर हा लेबर डिपार्टमेंटा कडेन आनी कितल्या मनशांचो जे पळय हे कॅन्डिडेट हा हेंचो ESI PF भरला पळय हे सगळे डिटेल मागलेले आनी ते मागल्या उपरांत जी उत्तर आयली तेचेर परत एक एडेंडम 27/6/2011 ह्या दिसा आमी ACBक परत दिल्लो केस भक्कम करपाक। आनी जी इन्क्वायरी पळय हा ही इन्क्वायरी जाल्या उपरांत ब्रांच मॅनेजीस तेन्ना PI आसलो विजिलन्स एंटी करप्शन ब्युरोचो हेणी इन्क्वायरी केल्या उपरांत लास्टाक सजेस्ट केल्ले की हे जे कॅन्डिडेट हा हेंचेर FIR करपाक जाय की फेक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटी दिवन काम जॉब घेतला म्हणून सरकारी। म्हणून त्या रिपोर्टाचेर सरकारान काय करूंक ना म्हणून 28/2012 आमी हायकोर्टान पेटिशन घातले। थंयसर सरकारान स्टेटमेंट केलो एडवोकेट जनरलान की आमी 6 म्हयन्याचो आमकां टायम दिवचो परत आमी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करतात विजिलन्साच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर आनी 6 म्हयन्याचो टायम मागल्या उपरांत ते पेटिशन डिस्पोज केले गेले कोर्टान की तांकां टायम दिलो गव्हर्मेंटाक आनी मागीर तेच्या उपरांत खंय तरी थोड्यो हालचाली जाल्यो आनी 20/4/2013 5/2013 FIR रजिस्टर केली विजिलन्स डिपार्टमेंटान। आतां विजिलन्सान FIR रजिस्टर करपा फाटलें कारण कितें की मनोहर पर्रीकर 2012 जेन्ना मुख्यमंत्री जालो त्याच्या पयलीं मनोहर पर्रीकरान हो जो बॅच आहा पळय 29 जाणांचो हो स्क्रॅप करून मागलेलो विरोधी पक्ष नेता आसतना। म्हणून मागीर जेन्ना सरकार येयलें पळय तेन्ना सुदीन ढवळीकर ह्या सरकारान मंत्री जालो तेन्ना खंय तरी मनोहर पर्रीकरान सुदीन ढवळीकराक वाटोवंक जी कंप्लेंट ओरिजिनल आसली तितून दीपक ढवळीकर मागीर आमचे सुदीन ढवळीकर अरुण देसाय प्रल्हाद देसायांची जी नांवां आसली ती नांवां काडून सिलेक्शन कमिटी जी आसा त्या सिलेक्शन कमिटी आनी जे कॅन्डिडेट आहा हेंच्यांनी फेक सर्टिफिकेटी दिल्या म्हणून हेंचेर FIR 5/2013 ही FIR ब्रांच मॅनेजीसाक करपाक लायली हेंकां वाटोवपाक। मागीर ह्या इन्क्वायरीन नारायण पार्सेकार एक कॅन्डिडेट जो आसलो असिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर हेका थंय क्लीन चीट दिल्ली कारण सालितो कंपनी जी आसा साळगांवकाराची थंयसर RRA प्रमाणे सगळी कामाच्या गॅरेजीन सगळी येता म्हणून तेंच्यांनी सगळे व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांत एका कॅन्डिडेटाक क्लीन चीट दिल्ली। मागीर काही दिसांनी एक 2 कॅन्डिडेट तितूंतले परत भायर पडले एक ऑर्डन चाम म्हणून आनी एक वासुदेव सावंत हे 2 जाण कॅन्डिडेट परत भायर पडले तेंच्यो सर्टिफिकेटी प्रूव जायना फुडें। आतां आश्चर्यजनक म्हणजे हो रिक्रुटमेंटाचेर त्या वेळाचेर बोबाळ चालू आसतना 14/3/2012 ह्या दिसा एकाच दिसान डिपार्टमेंटाचे प्रपोजल वयता आनी एकाच दिसान मान्यता मेळटा। मनोहर पर्रीकर तेन्ना 14/3/2012 ह्या दिसा चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचोय ताबो तेचेच कडेन आसलो कित्याक ट्रान्सपोर्ट पोर्टफोलिओ 16 तारखेक सुदीन ढवळीकराक दिल्लो 14 तारखेक मनोहर पर्रीकर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून जो लोकांक तत्वज्ञाना सांगतालो रिक्रुटमेंटाचेर काँग्रेसवाल्यांक त्या मनोहर पर्रीकरान एकाच दिसा मान्यता दिली ह्या परत आनीक तेचेर 12 इन्स्पेक्टर घेवपाक आनी 12 इन्स्पेक्टराक एका दिसान मान्यता दिल्या उपरांत ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंटूय एकाच दिसान गेले गोल्डन
डे म्हणटा तेका सदांच ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो की अशा रितीन हे काम आनीक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कोणाचेच जांगना आसतले पूण त्या दिसा सगळें जालें. म्हणून ह्या दिसा जेन्ना पळय ती ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटरां पळय तांकां दिली गेली आनी तितूंतले 7 जाण जे आसले हे फोंडा तालुक्यांतले आनी मागीर आमी आवाज तेचेर उठयलो हांगाच ह्याच आझाद मैदानार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. एक दीस धरणे धरले तेन्ना मनोहर पर्रीकारान खंय तरी एक बॅक स्टेप 1 फूट फाटीं वचोन 1 पावल फाटल्यान घेवन मागीर खंय तरी तेचेर चवकशी लायली. हे जे पळय सर्टिफिकेटी हेंच्योय बरोबर आहा काय ना त्यो आनी त्यो 3 ऑफिसराची थंय कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आनी परत हेंच्यो सर्टिफिकेटी चॅक करपाक लायल्यो. तेन्ना काही गॅरेजी अस्तित्वात नासल्यो पूण ओडून ताणून त्या कमिटी कडसून फोर्सान रिपोर्ट घेतलो गेलो आनी त्या 12तले 9 जाण 2014 जॉयन करून घेतले मनोहर पर्रीकाराच्या कार्यकाळात. आतां हे सगळें चलता तें पळोवन आमी परत 28 ऑफ 2014 हायकोर्टान पेटिशन घातलें. हायकोर्टान पेटिशन घातल्या उपरांत एडवोकेट जनरलाक आदेश दिले गेले की परत टायम मागोवन घे इन्क्वायरी करपाक आनी परत CCS कंडक्ट रूल एक्चुअली एप्लिकेबल जायना. तरी आसतना कित्याक आमी रिक्रुटमेंट जो आहा हो इनिशियल स्टेजीचेर चॅलेंज केल्लो. रिक्रुटमेंट रूल थंय जायत ना कित्याक रिक्रुटमेंट रूल जे आहा हे सर्विसीन लागल्या उपरांत जर कोण पयशे घेता किंवा कोण कोणाक हॅरेसमेंट करता त्या टायमार CCS कंडक्ट रुला प्रमाणे इन्क्वायरी जाता. पूण खंय तरी हांकां वाचोवपाक सरकारान परत थंय स्टेटमेंट केलो. कोर्टानूय तो गृहीत धरलो. आतां कोर्टान गृहीत धरलो म्हणजे आमी आनीक काय म्हणपाक शकना. म्हणटकीर कोर्टान गृहीत धरलो आनी परत 6 म्हयन्यान इन्क्वायरी करपाक टायम दिलो आनी 6 म्हयन्यांनी टायम एक्चुअली 2014 हें पेटिशन डिस्पोज जालें. पूण 2 वर्सांनी 17/2/2016 ह्या दिसा डेप्युटी कलेक्टर जो फोंडाचो त्या वेळा वयलो जॉन्सन बॉडी फेर्नांडीस हेका इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून त्या वेळाचेर अपॉइंट केलो गेलो आनी मनीस जाल्लो तो सुदीन ढवळीकाराच्याच कार्यक्षेत्रान म्हणजे फोंडा डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तेचेरूय प्रश्नचिन्ह त्या वेळार आमी उपस्थितीत केल्ले. पूण तरी आसतना तेका कंटिन्यू केलो इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून आनी 15/2/2019 जॉन्सन बॉडी फेर्नांडीस हेणी जो रिपोर्ट दिलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ह्या रिपोर्टान इन्क्वायरी सगळी केल्या उपरांत आश्चर्यजनक म्हणजे 7 जाणांक क्लीन चीट दिली. भितर 7 जाणांक क्लीन चीट दिली. तितून आमचे राजीव बोट्टेंगशी मागीर चार्ल्स लुकास फारिया मागीर मिथुन रामनाथकर योगेश बाबू भंडारी मागीर वेदप्रकाश शेणवे कल्पेश फळदेसाय आनी अनुप जानू कुंडेकर ह्या मनशांक ह्या इन्स्पेक्टरांक जे कॅन्डिडेट आसले हांकां तितून क्लीन चीट दिली की हेंच्यांनी ज्यो सर्टिफिकेटी दिल्या त्यो बरोबर आसा म्हणून हांगासर क्लीन चीट दिली. आनी तेच्या उपरांत मागीर खंय तरी जी पळय इन्क्वायरी आसली त्या इन्क्वायरीन एक भक्कम बाजू मांडपाचो प्रयत्न जालो. एक जो एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर आहा डिपार्टमेंटान मंदार आडपयकर म्हणून हेचे कडसून हेणी बऱ्यापैकी एक बाजू मांडली. बऱ्यापैकी बाजू मांडली म्हणजे कितें की जे पळय सगळे ITO इन्स्पेक्टर आहा पयलींचे जे कामाक लागले ह्या लोकांच्यो सगळ्या ह्या मंदार आडपयकारान सर्टिफिकेटी घेतलेल्यो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटी तेंच्यांनी त्या वेळाचेर आपआपल्या रिक्रुटमेंटाच्या वेळाचेर कसल्यो सर्टिफिकेटी एक्सपिरियन्स पळय सर्टिफिकेटी दिल्या ह्यो सगळ्यो ITIच्या मार्फत तेणी घेतलेल्यो आनी त्यो तेणी थंय प्लेस केल्यो. जॉन्सन बॉडी फेर्नांडीस पळय जो इन्क्वायरी करतालो त्याच्या मुखार ही इन्क्वायरी चालू आसतना त्यो सगळ्यो प्लेस केल्यो. आतां त्यो सर्टिफिकेटी ज्यो वाहतूक खात्यान पयलीं घेतलेल्यो तितून काही जाण लेक्चरर म्हणून काम करताले, काही इनप्लांट ट्रेनीज म्हणून काम करताले, काही टीचर म्हणून काम करताले, काही पार्ट टाइम टीचर म्हणून काम करताले, काही जण टेक्निशियन एप्रेंटीस म्हणून काम करताले, काही जाण ड्रायव्हिंग इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करताले. आता ह्या बचाव करतना ह्या लोकांचो आधार घेतलो गेलो. म्हणजे हे पयलीं जे पळय इन्स्पेक्टर जाल्ले पळय डिपार्टमेंटान संतोष गावडे, मागीर गौरीश आगस्तीपुरकर, मागीर जोजे आंतोनियो डिसा, अनिल बामयकर, श्रीधर लोटलीकर, सागर शेट, मुरुतराज गांवकर, हर्षल सावयकर, दामोदर माशेलकर, प्रमोद शेट, मागीर सोहन नायक, जिम्मी रिबेलो, मागीर गंदेश देसाय, उपेश वाडकर, अरुण शेटगांवकर, शैलेश मयेकर, मागीर बालचंद्र वांयगणकर, चतुर पार्सेकर, सतीश मोर्जे आनी सर्वेश गांवकर हे जे पळय पयलीं रिक्रुटमेंट जाल्लो 2007 मडकयकाराच्या टायमार हेंच्यांनी आनी तेच्या पयलीं जो रिक्रुटमेंट जाल्लो हेंच्यांनी ज्यो पळय सर्टिफिकेटी पळय दिल्या त्यो गृहीत धरून तांकां अपॉइंट केल्या
तेन्ना आमकां कित्याक तुमी गृहीत आमच्यो सर्टिफिकेटी गृहीत धरून आमकां कित्याक तुमी काडपाक सोदताय? तेन्ना इन्क्वायरी काबार करची अशें म्हणून ह्या मंदार आडपयकर जो आहा हेणी थंयसर बाजू मांडली. मागीर तेणी दत्तगुरू सावंत वर्सीस तन्वर खतीब एक जजमेंट येयल्लो. पुलिशेन जेन्ना पळय रिक्रुटमेंट जाल्लो तेन्ना राज्यान दत्तगुरू सावंत बी पळय रिक्रुटमेंटा पुलिशेन हो मनोहर पर्रीकाराच्या टायमार जाल्लो आनी हे सुप्रीम कोर्टान पर्यंत प्रकरण पावलें आनी सुप्रीम कोर्टान लास्टाक रवी नायक होम मिनिस्टर आसतना सरकारान ते काँग्रेस सरकारान एफिडेवीट फायल केल्ले की आतां पर्यंत ते सर्विसीक आसा तेन्ना तांकां पोटार मारचें न्हू ह्या तत्वाचें सरकाराचें मत आहा. सरकारान तांकां आतां हे कोर्टान तांकां भायर उडोवचें न्हू अशें एफिडेवीट करून तो दत्तगुरू सावंत वर्सीस तन्वीर खतीब जो जजमेंट येयल्लो हो जजमेंट ह्या मनशान थंय हे केलो प्लेस केलो. आतां जेन्ना पळय आर पळय जे आहा ह्या आर प्रमाणे हेवी ड्रायव्हिंग लायसन आवश्यकता. आर प्रमाणे हांव म्हाजें कांय सांगिना जे आर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हेवी ड्रायव्हिंग लायसन जो कोण एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर म्हणून एप्लाय करता ताका हेवी ड्रायव्हिंग लायसन मागीर डिप्लोमा किंवा डिग्री मेकॅनिकल इंजिनियरींग किंवा ऑटोमोबायल इंजिनियरींग हें जाय. आनी जेन्ना आर स्पश्ट शब्दान हांगासर मुद्दम वाचता लोकांक कळपाक लागून की वर्किंग एक्सपिरियन्स ऑफ 1 year in a reputed automobile workshop which undertake repairs of light motor vehicle, heavy goods motor vehicle and passenger motor vehicles vehicles fitted with petrol and diesel engine. इतले जेन्ना आर स्पश्ट आहा तेन्ना मंदार पळय जी बाजू मांडटा टिचर आनी कोण बी घेतले म्हणून म्हाका दिसना. म्हाका दिसता हे हेवी पॅसेंजर व्हेकल म्हणून पळय जे पळय आर ना ते तेणी गृहीत धरला आसतले की बसीन स्कुलां चलताली म्हणून त्या वेळाचेर मागीर त्या कॅबिनान हे बसताले सर आनी बसीच्या सिटांचेर म्हाका दिसता भुरगे बसताले आनी हे स्कूल म्हणून तेणी थंयसर सांगलां आसतलें. आतां जॉन्सन बडी फेर्नांडीस पळय आहा हेणी मंदाराचें आयकलें आनी सांगलेल्या प्रमाणे 7 जाणांक क्लीन चीट दिली आनी बाकीचे जे पळय 19 जाण आहा तेंच्या अगेन्स्ट पळय इन्क्वायरी आसली त्यांच्या संदर्भात तेणी कितें बरयलें की दे कूड बी कन्सिडर इन्क्लुडींग पास्ट प्रेसिडेंट म्हणजे पयलींचो जो एक्सपिरियन्स आहा डिपार्टमेंटाचो पयलीं जर कन्सिडर केल्या वर्किंग सर्टिफिकेटी जाल्यार तो प्रेसिडेंट हांगा लावचो आनी ह्यो सर्टिफिकेटी कन्सिडर करच्यो. आतां हांगासर प्रश्न पडटा की अंधा कानून को जॉन्सन बॉडी फेर्नांडीस अंधा कानून को हांगासर विचार करिना बाबा मुद्दो कितें आहा की जे पळय कोण आहा तेंची इन्क्वायरी चालू आहा त्यांच्या इन्क्वायरीच्या संदर्भात सर्टिफिकेटी व्हॅलीड आसा काय ना ह्यो सांगप. पास्ट प्रेसिडेंट बी हांगासर लावपाक कित्याक कोर्टान केस चलताली ते बाबा हो जजमेंट लायतालो थंयसर आनी अशा तरेन ही इन्क्वायरी पळय आहा ही सगळी गोलमाल करून उडयली. आतां हांगासर जर पळोवंक गेलो हांवें सांगलेल्या प्रमाणे मारुती गॅरेज जी पळय उजगांव आहा ह्या मारुती गॅरेजीच्यो वामन उमरसकर अखिल पोकळे मंदार आडपयकर प्रितेश नायक भूषण गांवकर प्रवीण वाडकर मागीर ह्या सगळ्यांनी मारुती गॅरेजीच्यो सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो हे जे पळय हांवें कॅन्डिडेट नांव वाचले ते आनी ह्याच प्रमाणे मिथून रामनाथकर आनी अनुप जानू कुंडेकर यांच्यांनी मारुती गॅरेजीच्यो लायल्ल्यो. म्हणून हो जॉन्सन बडी फेर्नांडीस पळय अंधा कानून ह्या अंधा कानूनान दोगांक भितरले वाटयले. आतां पळय मिथून रामनाथकर आनी अनुप जानू कुंडेकर आनी बाकीच्यांचेर अंध्याय केलो. हितून सारकें कितें आसा रिपोर्ट जो पळय आहा हो खंय तरी पयशे मेवळ्या उपरांत हो रिपोर्ट तयार केला हे खंय तरी हांगासर दिसून येता. आतां हेचेर जेन्ना अन्याय जालो म्हणून जेन्ना कळ्ळें ह्या मंदार आडपयकार की हेची सुत्रां खंय भोंवता हे सोदपाक जेन्ना गेलो तेन्ना मिनिस्टरान हेका ट्रान्सफर सुद्दां थंयच्यान मोल्या चॅकपोस्टा वरसून केलो. अशा रितीन हे सगळे खतखाते पळय आहा हे खतखाते शिजयला आनी प्रत्येक मनशाक हे एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर पळय जे आहा हे प्रत्येक मनशाक पयशे दिवन हे प्रकरण फुडें धांवडपाचो धुकलपाचो प्रयत्न आयज करपाक लागलेले आहा. आतां हे सगळो सारांश मांडचो म्हटल्यार कितें की आतांच आमकां जे काही इन्फॉर्मेशन गावला एक 10 दिसां पयलीं की तितून शॉकिंग सारकें की 7 जाण हांवें सांगलेले पळय की इन्क्वायरी तांकां क्लीन चीट दिली सारकी क्लीन चीट दिली आनी बाकीच्यांक दे कूड बी कन्सिडर इन्क्लुडींग पास्ट प्रेसिडेंट म्हटले. आतां जी सारकी क्लीन चीट दिल्या राजू टेंगसे मागीर चार्ल लुकास फारिया मिथून रामनाथ योगेश बाबू भंडारी मागीर वेद प्रकाश शेणवी कल्पेश वरदेसाय
हांकां 7-8 दिसां पयलीं आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की सरकारान तांकां ग्रांट केल्या मॉडिफायड एश्युरन्स कॅरियर प्रोग्रेशन स्कीम म्हणजे MSCP जी पळय दिता म्हणजे एक प्रकारचे प्रमोशन आसता. आतां प्रोबेशन पिरियडार जे लोक आसा ज्याच्या अगेन्स्ट विजिलन्स इन्क्वायरी अजून कन्क्लूड जावना, डिनो इन्क्वायरी एका वाटेन चालू आहा आनी तांकां खंय तरी हांगा MSCP म्हणजे स्टेट एक्सचेकराचे पयशे काडून हांकां भैरात वाटली वयता. हे सगळे आयज एक रिप्रेझेंटेशन हांवें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक दिला आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जो DDA जो मेल्विन फालेरो म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ताका हांव 2 दीस पयलीं मेळ्ळो वचून तेचे म्हणणें आहा कितें DPCन आपल्याक रिकमेंड केलें म्हणटा आतां त्या प्रमाणे डायरेक्टर जो हेड आहा त्या डायरेक्टराक आयज रिप्रेझेंटेशन दिला म्हणजे कंप्लेंट दिल्या की जी MSCP पळय बेकायदेशीरपणान पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयशांनी पळय जी दिल्ली आसा प्रोबेशन पिरियडार आसतना, इन्क्वायरी अजून कंप्लीट जावना, विजिलन्स इन्क्वायरी कन्क्लूड जायनासतना, डिनो इन्क्वायरी काही जाणांचेर पेंडींग आहा तरी आसतना हें प्रकरण रिजॉल्व जायनासतना ह्या अंधा कानुनाच्या रिपोर्टाचेर जो जॉन्सन बॉडी फेर्नांडीस आहा अंधा कानून त्याच्या रिपोर्टाचेर पळय जो MSCP दिता टॅक्स पेयराचे पयशे हेची चवकशी करपाची मागणी केल्या. DDA जो आहा आनी तेचो स्टाफ जेणी कोणी सायन केल्या पळयचेर कित्याक म्हाकाय म्हायती आहा कितें पयलीं जी DDA आसली पळय नॅन्सी फेर्नांडीस हिणी सायन करूंक नासली हेचेर कित्याक हे बेकायदेशीरपणा म्हणून जो आतां DDA येयला पळय मेल्विन फालेरो हेणी तेचेर सायन केल्या आनी फायल म्हणजे म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान MSCP तांकां मेवळी आसतली म्हणून DPC आनी वो DDA पळय आनी तेचो स्टाफ हेचेर चवकशी करची म्हणून डायरेक्टरा कडेन आयज आमी पत्र बरयलां आनी डायरेक्टराक हांवें तितून क्लियर सांगलां की 15 दिसां भितर एक्शन जावपाक जाय म्हणून नाजाल्यार डायरेक्टरा सकट विजिलन्सान कंप्लेंट घालतलो परती काडटलो आनी डायरेक्टरा पार्टी करून तितून परत कंप्लेंट घातली वयतली कित्याक हे अशे पयशांची उधळपट्टी चल्ल्या हांगासर पब्लीक स्टेट एक्सचेकराचेर. आतां जेन्ना पळय हे प्रमोशन हे म्हणजे ही MSCP दिवपाचो प्रकार जाता म्हाजो तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक आनी डिपार्टमेंटाक नदरेक हाडूंक सोदता हांगासर की 2007 जेन्ना पांडुरंग मडकयकाराच्या टायमार रिक्रुटमेंट जाल्लो त्या रिक्रुटमेंटांतले 7 इन्स्पेक्टर अजून प्रमोशन जावना ह्या डिपार्टमेंटा कडेन जे लेथार्जीक पळय काम चल्लां ह्या डिपार्टमेंटाचें तांकां अजून प्रमोशन दिवपाक ह्या डिपार्टमेंटा कडेन जावना. जे एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर म्हणून काम करता डिपार्टमेंटान आतां काही दिसांनी आणीबाणीची पाळी येवपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. 18 मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ह्या वर्सा 6 जाण एसिस्टंट डायरेक्टर रिटायर जावपाच्या ते 6 जर गेले जाल्यार हेंचे कडेन मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर ना जेंकां प्रमोशन दिवंक जाय तें काम पेंडींग दवरलां आनी जे ड्रायव्हर काम करता रात दीस ह्या डिपार्टमेंटान सकाळी फुडें येता सांजचे लेट वयता ज्या साहेबांक खंय व्हरोंक जाय ते काम करता तशेंच LDC आहा UDC आहा डिपार्टमेंटाचे क्लेरिकल स्टाफ हेंची MSCP आहा जे कष्ट करता ड्रायव्हर तेंची MSCP हेंच्यांनी पेंडींग दवरल्या आनी हे 7 जाण VIP ट्रिटमेंट हेंकां जेंचे पयशे गावता म्हणून हेंचे कडसून खंय तरी आयज ही पळय MSCP पळय करून दिल्या पळय तेंची त्या संदर्भान कंप्लेनीची डायरेक्टरा कडेन एक म्हाजी अपेक्षा की डायरेक्टरान जाता तितले बेगीन तेची हे करची चवकशी करची. आनी विशय कित्याक सांगपाक गेले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर खूब आहा. आयज आमकां दुख्ख दिसता सांगपाक की जो हांवें सांगलें मंदार आडपयकर हेणी जी पळय सगळी कारस्थानां केल्या तेका लागून आयज डिपार्टमेंटूच सगळे वेटीस धरलेले आहा. 2 तारखेक CM कडेन जेन्ना मिटींग जाल्ली 2 फेब्रुवारी अधिकारी सगळे उपस्थित जाल्ले त्या मिटिंगेन हांवें CMक सांगलेलें की हे डिपार्टमेंट आतां बंद करपाची पाळी येयल्या म्हणून बंद करून उडय म्हणून. कित्याक तर हेच्या फाटलो हेतू कितें आसलो की एक मनशान ह्या मंदार आडपयकारान जे पळय कोणाच्यो सर्टिफिकेटी बी पयलींच्यो पळय आहा हे सगळ्यो उस्तून काडून पळय केवस सगळो निर्माण केला. एक तर ते आतां सगळे घरा वयतले म्हणून डिपार्टमेंट बंद करपाक दोतोरान म्हाका सांगलें टोकाच्या भुमिकेक वचनाका रे इतलो म्हणून मातसो शांत रावपाचें कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंटान कामूच जायना आनी डिपार्टमेंट लेथार्जीकपणान अशे पयशे घेवन तर प्रत्येक कामां करतले आनी हे मंदारा सारकिले झारीतले शुक्राचार हेका फक्त कितें आसा काम करपाक नाका ऑफिसान आयज पोस्टींग आहा एनफोर्समेंटाक म्हूण थंय कितें कायदो वेवस्थाची कितें काम करतलो तें ना फक्त चॅकपोस्टाचेर पोस्टींग जाय. 28 मार्चाक गेल्या फावटी आमी चॅकपोस्टाचेर 3 दीस गेल्ले तेन्ना आमचे कडेन उज्जत घातलेली ह्या मनशांनी युनिफॉर्म घालून रस्त्यार येवन पयशे घेवपाक लायलो ते आमी फोटो मिनिस्टराक दाखोवन हेका थंयच्यान ट्रान्सफर करून घेतलेलो. आनी हेचेर हांवें एक शेर सुद्दां पयलीं बरयल्लो मुद्दम लोकांक कळपाक परत याद करता
की मंदार साहेबांनी चेकपोस्टवरती घेण्यास सुरुवात केली लाच, तेव्हा खुश होऊन सुदीन ढवळीकरांनी खाल्ला पुरणपोळीचा घास. मंदार आडपयकर म्हणटा एका इतले प्रेम आहा हँडिकॅप लोकांचे की हँडिकॅप कोण दिसलो काय तो रोखडोच ताका मोटर व्हेकल एक्टाचें ज्ञान दिता, रोड सेफ्टीचें ज्ञान कशें डिपार्टमेंट दिता तशें मंदार आडपयकर मोटर व्हेकल एक्टाचें ज्ञान दिता. बस स्टँडाचेर जे कावंटर आहा मिठाईवाल्यांचे तांकां मोटर व्हेकल एक्ट लागता म्हणून तो ज्ञान दिता. मागीर रोस आमलेटीचे गाड्या जांकां टायर आहा तांकां कशें मोटर व्हेकल एक्टाची सेक्शनां लागता हेचें तो ज्ञान दिवंक भोंवता. अशा मनशाक खंय तरी डिपार्टमेंटाले पयलो हकालपट्टी करपाक जाय. आनी हे ज्यो पळय MSCP आनी पळय ज्यो गोश्टी घडल्या आयज म्हाका अजाप दिसता की डिपार्टमेंटाचो एनफोर्समेंटाचो जो सेड्रीक कोर्देरो एसिस्टंट डायरेक्टर आहा मुद्दम नमूद करता कळपाक ह्यो गोश्टी कितें चल्ल्या हेंचे कडेन जे पळय शिस्त पळय लावपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ती आयज हेंचे कडेन लावपाक अपयश येता. स्लिपर बसींचे आयज राज्याचो कितलो प्रमाणान रेव्हेन्यू लॉस जाता कोट्यांनी 2023 तो ह्या मनशाक कलेक्शन करपाक पयर विजय सरदेसायान एसेंब्लीन काडले, मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आतां पळया कितलो एश्युरन्साक व्हॅल्यू आहा पळय तो की आपूण हितून चवकशी लायता. 300 रुपया 600 रुपया जी पर सीट पळय जे भरपाक जावो टॅक्स भायली गाडी जी गोंयांत येता त्याचे 300 रुपया घेतले वयता. हो मोठो घोटाळो आहा कोट्यांनी. हेची आतां चवकशी कशा रितीन करता. मागीर दुसरे विजय सरदेसायान विचारलेले एनफोर्समेंटाक इन्स्पेक्टर आहा काय म्हणून तर मिनिस्टरान स्वता मान्य केले असेंब्ली 3 वॅकन्सी आहा 3 थंय आपल्याक घालपाक जाय हो एश्युरन्स दिला. आनी हो सेड्रीक कोर्देरो पळय एसिस्टंट मोटर डायरेक्टर एनफोर्समेंटाचो हो मिटिंगो घेवंक भोंवता प्रेसिडेंट म्हणून एसोसिएशनाचो ITO इन्स्पेक्टरांचे दिसता ह्या एसोसिएशना आनी तेचो हो प्रेसिडेंट हो आतां 27 मार्चाक एक मिटींग आपयता. मुद्दम हांव तुमकां त्या दिसा याद करता. ही मिटींग पळोवपाक आमी गेल्यार बरें म्हाका दिसता थंयसर. आमचे शिरदोना मी काजा म्हणून पळय जे हे आहा पळय हॉटेलां त्या हॉटेलान मिटींग हेंचे बरे कॉप मारता आनी नागीन डान्स बी तसल्यो मिटींगो आनी मागीर कितें अंदू आतां कसलो हे डान्स जाता पळय तो पळोवंक मुद्दम आमी सगळे या ते दिसा मिटींगेक. एजेंडा कितें की डिस्कशन रिगार्डींग ऑटोमेटेड व्हेकल टेस्टिंग स्टेशन अंडर PPP. मागीर ऑल इंडिया फेडरेशनान खंय हे जॉयंट जावपाक सोदता म्हणजे ऑल इंडिया फेडरेशन पळय ITO इन्स्पेक्टराच्या ते बंद उडोवपाचो हेंच्यांनी प्लॅन करून दवरला. अशा रितीन जेचे कडेन आपले डिपार्टमेंट सांबाळना ज्या डिपार्टमेंटाक स्टाफ मागपाची ऐपत ना हो प्रेसिडेंट म्हणून खंय मिटींगो आपयता ITO इन्स्पेक्टराच्यो आनी कितें करपाक सोदता पळय काय कळपाक मार्ग ना. तेन्ना हो सगळो पळय भजभजबुरी चल्ल्या ती जाता तितल्या बेगीन आमगे केन्ना मुक्त जातल्या. टॅक्सीचो विशय सुटना, बसीचे विशय जे प्रलंबीत आहा हे सगळ्या परिस्थितीन 5-5 वर्सां आमची वचता. पयलीं आमचे दिगंबर कामतीच्या टायमाचेर सुदीन ढवळीकरान 5 वर्सां घाल्ली. मागीर परत मनोहर पर्रीकाराच्या कार्यकाळान आमचो टायम गेलो. आतां परत मोविन गुदिनोच्या टायमार कार्यकाळान परत आमचो टायम वेस्ट जाता. सामान्य मनीस भरकटता पोटाक लागून आपले त्रास काडिता ही ह्या सरकाराची परिस्थिती आहा. माझे सगळे ब्रीफ करून जाला. तुमकां कितें विचारपाक जाय? MSCP जे म्हणटालो तो विजिलन्सान कंप्लेन केलेली त्या टायमार हे 7 जाण आहा पळय ते प्रोबेशनार आसलेले. अजूनय प्रोबेशनार सगळे प्रोबेशनाचे ते MSCP दिवपाक शकता काय म्हणटा ना तीच सांगले न्हू म्हणून डायरेक्टराक हांवें सांगला की चवकशी लाय म्हणून. विजिलन्सान कंप्लेन आहा डिनो इन्क्वायरी चालू आहा. डिनो इन्क्वायरींतल्यान हांकां सिस्टमॅटीक भायर काडल्या पयशे कान अंदा कानूनान ते जॉन्सन बॉडी फंडांडीस आहा पळय तेणी म्हणजे हे कशे भायर काडले आनी कशी आतां पळय टॅक्स पेयराच्या पयशांचो गैरवापर जाता हेची सगळी चवकशी जावपाक जाय. जर डायरेक्टर 15 दिसान करिना जाल्यार विजिलन्सान कंप्लेन फायल करता.